नेरूल कालिका माता देवळाकडचो वाठार नितळ करप चल्ला. थंयचो डंप काडटा. 2-1 म्हयन्यान थंयचो डंप यार्ड वेल्या वाटेन व्हरता म्हूण सरपंच सांगता. कालिका मातेच्या देवळांत वतना लोकांक कोयराचो त्रास जातालो. थंयच्या लोकांनी वाठार नितळ करपाची मागणी केल्ली. 10 तारखेक काली मातेची जात्रा आसा. म्हणजे इतकेच नेरूल पंचायतीक आव्हान आसा आनी एक रिक्वेस्ट आसा म्हणटा हांव. नेरूल पंचायतीन पळय जे गार्बेजचें सोय केल्ली आसा पळय, हे आतां फाल्यां भक्त येतले पळय ते बरोबर दिसना. म्हाजी एक नेरूल पंचायत मागणी आसा कितें, हांगा कितें तरी पत्रे बी लावन हें मातशें बंद करचें, जेणे करून बाबा कोण भक्त पळय आतां काली मातेक वयता पळय न्हू, तांकां सुद्दां एक बरें दिसतलें अवेरनेस कशें बाबा हांगा स्वच्छ भारत अभियान. तो आतां आमी वयर काली मातेचें देवूळ आहा थंय अर्धे किलोमिटराचेर आमकां आतां एक नवी जागा मेळिल्ली आसा कम्युनिटीची. ते जागेन आमी MRF शेप ओपन करून मागीर सगळे वयर सेग्रिगेशन करतले आनी हो प्रॉब्लेम आमचो 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर सॉल्व जातलो. आणि ते सकलची गार्बेज आसा हे काडटली. सद्या पयलीं आमी आतां जात्रा आसा 10 तारखेक, ताका लागून सगळें क्लीन करपाचें काम हातीन घेतलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.